बोगाच्या भाऊ बहिणीनो पवित्र पुस्तकांत निमाणो पुस्तक जुआंकू केल्ले उगडापण ह्या पुस्तकांतली भास इल्लीशी वेगळीच आसा। तांतली उतरां वाचून अर्थ करूंक समजूंक इल्लेशे कश्ट। दाखल्याक 5व्या अध्यायांत जीवेशी मारलेली शेळी तिका 7 शिंगां आसात आनी 7 दोळे आसात अशें पळोवंक मेळटा। 7व्या अध्यायांत मोर मारलेले 1,40,04,000 म्हळ्यार विंचलेले म्हूण अर्थ। आनी आमी 12व्या अध्यायाक येता आसतना एकली स्त्री ती सुर्याक न्हेसलेली आनी तिच्या पांया तळा चंद्र आसा आनी 12 नखेत्रां तिका मुकुट जावन आसलेले आमकां पळोवंक मेळटा। हाचो अर्थ कितें? एक महास्वरूप त्या स्त्रियेन भुरग्याक जल्म दिता आसतना त्या भुरग्याक गिळूंक तयार रावलो महास्वरूप। ह्या सगळ्याचो अर्थ कितें? मोगाच्यानो सप्टेंबराच्या 25 तारखेर आनी ऑक्टोबराच्या 2 तारखेर आयतारा दिसा डिवायन वर्ड टीव्हीचेर समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमांत ह्या सवालांक जाप मेळटा। राखून रावा।